哎，神就，回那个神就。आणि आता आम्ही या दरवाजा घालता तेन्ना या सगळ्या गांवांचे ओमखाण तेन्ना या ओमखाणांसून सगळो लोक उज्यान जावन वयतात तेन्ना कितें जालां आमचें की हे लोक सगळे जमतात हांगासर सगळे लोक जमून हांगा फोग लायतात आनी ह्या उज्यान जावन वयतात तेन्ना आमी हे ओमखाण पयलीं सकाळ उठून सांगणें करता देवाक आनी मागीर आमी हे जुळो जावपाक स्टार्ट करता आनी तो जुळो जावन जाल्या उपरांत मागीर ताका आमी 8:30 सुमार उजो घालता उजो पेटयल्या उपरांत आमी ते सगळो जुळो पेटासर रावता आनी मागीर ते भितर पळय लांकडां मोठी मोठी आसतात ती आमी भायर काडटा ती भायर काडल्या उपरांत ते लोक आतां उज्यानसून वयतात खूब पयलीं आमी जातली उणे 60-70 वर्सां कशी कितें तयार जाली ही परंपरा ही तरम आमी पयलीं चुट्ट्यांचेर घालताल्यो उजो परंपरा चालू जावपाक ती आतां परंपरा चालू केली आमी उज्यान जावन जुळो घालून वचों आनी जुळो घालून वचोंक आमकां त्रास कांय जायना लोक सगळो उज्यान जावन वयता लोक हांगा जमला कमी कमी 100-200 लोक उज्यान जावन वयता ते आमचो बापूय चंद्रकांत गाडी आता तुमच्या समोर उलयला पळय तो त्याच्या पयलीं आमचे आजे पणजे पणजेच्या टायमार वचून हे आमचें ट्रेडिशन चालू आहा ह्या ट्रेडिशनान आमच्या फॅमिली गाडी फॅमिली म्हणटा पळय तेच्या बरोबर आमचो गांव आनी सगळे एकत्र आसून हांगासर ही परंपरा आदी बेश्टी करताले आतां ही परंपरा आमची जुळो घालून लांकडां घालून तितूनसून अमखाण म्हणून करता आमी आनी तितूनसून लोक आमचे त्या अमखाणांसून वयता तितून हांगासर जात भेद कांय लागना डिफरन्स कांय ना सगळे कोणाकूय येता वचूं येता पूण तितून आपणाक सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपाचो आपण स्वताक सांबाळून आनी आमी तेंचो केअर घेता आनी ते भशेन आमची ही परंपरा आहा ती कितलीच वर्सां जाली आमचे फॅमिलीसून तशेंच आमचो गांवचो लोक प्रत्येक जाण हांगासून येता ही आपली ही प्रत्येक आमकां विचारता फोन मारून तुमचे ते अमखाण केन्ना आहा रे बाकीच्या गांवांसून आनी हांगासर येतात आनी आपलो हो एन्जॉयमेंट करता आमचे म्हणजे उज्यानसून वयतात आनी एक देवाची म्हणटात हांवें एक देवाचें सत्व म्हटल्यार जाता हें सत्व हांगासर हे आमच्या शर्वाणी वेताळ हे देवस्थानाच्या स्थळार हे एक सत्व हे देवाचें जावन आसा आजून पासून कोणाक अशी विजा जाल्ली ना कोणाक असो प्रॉब्लेम जाल्लो ना आनी हितूनसून आमचे बापूय जे कितें वर्सां आहा ते गाराणे घालून देवाचें देवस्थान करून थारयतात आनी मागीर लोकांक हितूनसून वचपाक ते परवानगी दिता आनी तेंच्या उतरासून मागीर लोक वयता तशेंच हें ट्रेडिशन आमचें आदी पासून चालू आहा गाडी फॅमिलीसून ते अजूनय चालू आहा आनी हेच्या फुडें चालू रावतले ही आमी परंपरा अशीच दवरलेली आनी अशेंच आमी लोकांक सांबाळीत आसता आनी लोकूय आमकां मानतात बरे गांवचे आनी आमचे बरोबर रावतात आमचे आयकतात आनी तेका लागून आमकांय उत्सव दिसता की हेंचे बरोबर रावचे आनी सगळे लोक आमचे गांवचे देवस्थानाक म्हणत आनी कोणा म्हणत सगळे लोक इथे निवळ जातात आनी आपले कॉन्ट्रिब्युशन करून हे सगळे आमचे जे होलीचे आहा ते दहनाची तयारी करतात आनी तेका लागून हे सगळे साध्य जाता गांवच्या लोकांक लागून आनी गांवच्या कमिटीक लागून अशें कितें कोणाकूच हे बाधा ना आनी कंडिशनय ना कोणाचे खंयच्या जातीच्या खंयच्या धर्माच्या लोकांनी हितून वचूं येता मोबाईल खंयचे गेले
वाटलं शिकून माझी वाढणार आहे.